विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाच वीक्षकांक नमस्कार करता. आजी आमगेले संगीत संवाद कार्यक्रमांतू कर्नाटक प्रौढ शिक्षण मंडळी मंडोन हळ्ळेले एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परीक्षेंतू रँक केल्लेले आमगेले कोडियालचे तारनाथ जोशी आमगेल संगात सती. तारनाथ जोशी मॅम नमस्कारो. आयचे संगीत संवाद कार्यक्रमाक प्रीतीचे स्वागत करता. नमस्कार. आता तारनाथ जोशी हंगेलेक सान वळोಕು आमगेल वीक्षकांक कोण दिवचाक हांव इच्छपावता. तारनाथ जोशी हन्नी बिट्स पिलान इंतू इंजिनियरिंग पदवी प्राप्त कोरनु MCF लिमिटेड अंतू 25 वर्ष शिफ्ट इंजिनियर जावनु SR ऑइल लिमिटेड आताचे नयारा एनर्जी हांगा 4 वर्ष जॉइंट जनरल मॅनेजर जावन काम केला. 2018 अंतू हन्नी निवृत्ती जल्लिंती. सरोदवादक डॉक्टर राजीव तारनाथ ತಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ಸಿತಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಖಾರ್ಸಿಲೆ. पंडित रविशंकर हंಗೆಲೆ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯ पंडित NR रामराव हंಗೆಲೆ 10 वर्ष सितार अध्ययन केले. ऑल इंडिया रेडियो अंतू वैयक्तिक कलाविद आणि पक्का वाद्यगार जावनु प्रदर्शन दिला. 300 चढ पदाक संगीत संयोजने केला. HR ಲೀಲಾವತಿ HK नारायण ತಂಗೆಲೆ प्रसिद्ध संगीत निर्देशकालय निर्देशनांतू कोडियालचे आकाशवाणी केंद्रांतू संगीत पक्का वाद्य जावनु सितार वज्जिले होडपण हंगेल जावनस. पुत्तूर नरसिंहनायक शंकर शानबाग तसले प्रसिद्ध संगीतगारांगेले वटू पक्का वाद्य आकाशवाणींतू ऑडिशन जल्लेले गायक सितार वादक हन्नी जावनसती. वेगवेगळे रंगनाटकाक संगीत संयोजन ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ आणि ಡೆಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಹಂಗಾಚೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ಅಂತೂ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಸಂಗೀತ ಗೌರವ ಶತವಾದ್ಯ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ 100 चढ संगीतगारांगेले ಒಟ್ಟು ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣ केलेले एक होडपण हंगेल जावनस. अखिल भारत गंधर्व महाविद्यालयाचे वेगवेगळे हंताचे परीक्षेक बैसूचे विद्यार्थींक सितार शिकयताती आणि मार्गदर्शनय करताती. जोशी मॅम तुमका परतून ह्या कार्यक्रमाक संगीत संवाद कार्यक्रमाक स्वागत करता आणि एक अभिनंदन सांगता आमगेले एक विश्व कोंकणी टीमा तर्फेन. म्हळ्यार आत प्रति एकल्यान एक धावंत जीवन तंतू एक मनाक एक थेरपी लेकार एक वखद म्हणत ते संगीत आणि संगीत पक्का वाद्य जावनस. तशी तुम्ही रँक केलेला हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांतू ताका तुमका आमगेल विश्व कोंकणी टीमा तर्फेन अभिनंदन सांगता. थँक्स. मस्त थँक्स. जोशी मॅम आता तुमगेले परिचय पडलेला अभिनंदन जाल्ले. आता आमगेले वीक्षकांक आता मी कार्यक्रम शूर करचे पुढे प्रत्येक कार्यक्रमांत गणपती कमी उडगास करतात. तशीची हे आमगेला आजचे संगीत संवाद कार्यक्रम शूर करताना गणपतीक एक उडगास करतच ह्या कार्यक्रम शूर करूया. तशी हे गणपती उडगास आम्ही कशी करूया संगीत संवादांत म्हळ्यार तुमगेला सितार वादनाचे मोलकची एक देवाक उडगास करूया. आठ
वೀಕ್ಷಕನೇ आता तुम्ही पळयला एक सितार कितले एक मनाक एक तृप्ती भाव संतोष दिल्ले आणि गणपतीक एक उडगास केल्यार खंयचे एक विघ्न येना निर्विघ्नार काम जाता म्हणच्याक एक हे एक पद ऐकतनाची मना एक खुशी दिल्ले आणि देवाला एक उडगास करूक एक समय एक कोर्न दिल्ले म्हणून आम्ही सांगेत आता शुरवेर म्हळ्यार प्रति एकल्याने एक साधन करताना तांगेले बाल्य मुख्य जावन असता तशी तुमगेले बाल्य कशें आशिल्ले तुमगेले एक पोषक तांगेले एक परिचय करेत की मिगेले बाल्य एक हळ्ळींतू जाल्लेले पणियूर म्हणून सांगून गांवांत नाव म्हळ्यार उच्चिला महालक्ष्मी देवस्थाना दाखून एक 1.5-2 किलोमीटर इतले म्हापशे भितरी मिगेल हांव पद्मनाभ जोशी म्हणून सांगून वेदशास्त्र पंडित देवाल पूजा आणि सगळं सान असताना देवाल पूजा आणि करत आशिल्लो सो आಮೇಲೆ वालकेश्वर मठ ಅಂತೂ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವಾಲ ಪೂಜೆಗೆ ಆನಶಿಲ मागीर तदनंतर नांक वर्डीक जाल्ली विमला जोशी म्हणून सांगून ते वैदिक फॅमिली मुलकी वेंकटरमण देवस्थानांतू पूजेशिला अम्माल नांकानी ती फॅमिली तांकां जाल्लेले धाकलो पूत हांव लास्ट एकलडन आसा एकली अक्क आसा अक्क मैसूरांत आसा आनी बॉम्बे आसा हे आमगेले जस्ट बाल्याचे चौकट आमी अन्नान तदनंतर कशें म्हळ्यार हॉटेल दवरले एक सान तागेले व्यवहार करच्याक ताजे फुडें अन्नान सुमार सकट केला म्हळ्यार मास्टर जावन काम केला दुद्धा डैरी दवरले सकट जाला तदनंतर अन्नान हॉटेल दवरले हॉटेल दवरून आमी पणियूर म्हणून सांगून शिफ्ट जाल्या कडेन हांव कापून तू जाल्लो ताजे 1 वर्स फुडें कापून हांव जावन एक 3-4 म्हयने भितर आमी पणियूर म्हणून सांगून उच्चिला महालक्ष्मी देवस्थाना दाखून 2 किलोमीटर म्हापशे थंय शिफ्ट जालेले थंय म्हगेले बाल्य दाखून कांय MCF काम मेळता थंय तशिल्लेंचे आमी तेची हांगा वातावरण हळ्ळीचें म्हळ्यार शांत जावन प्रकृतीची गुरू तशी त्या शब्दाचे त्या मध्यंतूची होड जाल्लो तेन्नाचे आमगेले सान आसतना तेच्या रेडिओ संगीताचे आमगेले फायनल संगीत तेन्ना टीव्ही गिवी म्हळ्यार सगळें नांची ना कल्पनताय ना वय कल्पनताय जाता म्हणून सांगून कल्पनताय तशी होड जाल्लो मागीर MCF मेळ्ळो सुमार 4-5 वर्स नंतर म्हाका वर्डीक जाल्ली म्हगेली बायल हळ्यांगडीची तांकांय म्हगे मांव माईंकाय तांकांय ते 1 जण चेडूं मालगडी म्हगेली बायल दोनींची मण्णगुड्ड्यार आसा प्रभू बेकरी म्हणून तांकां अनिता म्हणून सांगून मागीर मेवणो अन्नाले अंगडीची दवरून कंटिन्यू करता आसा तोय एज्युकेशन डिग्री थंय केल्लें ताणें एज्युकेशन तो तागेले फॅमिली आतां हळे अंगडीत कंटिन्यू करता आसा म्हगेले एकली धुव ती पॅथॉलॉजी डॉक्टर न्ही नेफ्रोपॅथॉलॉजी म्हणून सांगून किडनीचे स्पेशलायझेशन जावंय तशींची किडनी नेफ्रोलॉजी आसा स्टडी फील्ड दोगांय डॉक्टर्स 2 जण नात्रासाची जोशी मॅम आता तुमगेले कुटुंबाचे कोणी मलगडे एके कोणी जन संगीत क्षेत्रांत आशिल्ले की हे तुमकां सितार वादन संगीतांत आसक्ती येवच्याक मूल कारण एके स्फूर्ती कोणी आसात की हांव सान आसतनाचे रेडिओ मात्र आशिल्लो टीव्ही गिवी ताजे कल्पना थंय आमकां नाशिल्ली त्या टायमार तेन्ना म्हाका सान चेडो आसतना उमेदी म्हळ्यार रेडिओन वचून पद म्हूण काम म्हणून भारी आश आशिल्ली येद्रा माणे आडदोन पद म्हणचें सगळें आशिल्लें घरा कडेन मागीर एक 50 क्लास म्हणटना आकाशवाणीचे आमगेले स्कुलाक एक सान प्रोग्राम दिवचे म्हणून सांगून आयले तातूंत भितर म्हाका सिलेक्ट केलें तांणी सगळें केल्लें तातूंत भारी खुशी ताजे नंतर हांव म्युजिकांत इंट्रस्ट आशिल्लो म्हाका जाल्यार घेवच्याक म्युजिका एक्सपोजर घेवच्याक म्हगेले वाट नाशिल्ली ताजे नंतर मुखार वचून PUC शिकून हांगा कर्नाटक पॉलिटेक्निकांत जॉयन जालो तेन्ना मंगळूरचे परिचय जाल्ले सुमार सकळ हें जावन मागीर एक पॉलिटेक्नीक कंप्लीट जावन जातकीर म्हाका एक चेन्नईंत एक काम मेळ्ळें एक 6-7 म्हयने आशिल्लो थंय तशींचे एक म्युजीक ग्रूप आशिल्लें तातूंत भितर पद म्हणच्याक म्हाका सकाळ पळयता आशिल्ली तेन्ना सकाळ सिनेमा पद म्हणचें हें ना मागीर हांगा मँगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलायझरांत MCF 81 इसवींत काम मेळ्ळें तेन्ना चिकेची
शिकूंक म्हणल्यार उमेदी मॅक्झिमम आशिल्ली. हं. मागीर गुरुवार आशिल्लो, गुरुवार सिताराचे क्लास भारतीय विद्याभवनान चलत आशिल्ले. म्हाका भारी खूश जाल्ली, सीदा वचून जॉयन जालो. कसं न्ही, म्हाका भारी पंडीत रविशंकराले सिस्टम शिकूंक म्हणून भारी मन आशिल्लें. हं. थंय मास्टर पंडीत रविशंकराले ಒಟ್ಟು काम केलेलो पृथ्वीरंजन डे म्हण आशिल्लो मुंबयचो. तागेलो शिश्य आशिल्लो हं. के कोट्यान म्हण सांगून. हं. तागे लागीं सितार शिकच्या स्टार्ट केलें. के कोट्यान मास्टरान म्हाका एग्जामा बेजीस सारी शिकयलें. हं. कर्नाटकाचे प्रौढ शिक्षण मंडळीचे ज्युनियर लेवला एग्जामांक 2 वर्सान त्या एग्जामांक बसयलें म्हाका. म्हाका तेन्ना एग्जामांत कसं निमताची येत म्हण सांगून गोतना, बट लायक केल्लें म्हाका तांतू फर्स्ट रँक मेळ्ळें. मस्त उमेदी हांव केल्लेलें हांव केल्लो प्रयत्न म्हाका भारी खुशी जाल्ली. हं. मुखारसून सिनियर करचे बदलाक पंडीत रविशंकराल विंगड डायरेक्ट पंडीत रविशंकराल शिष्य कोणी जेव्हा आसताले म्हणटना कासरगोडचे मोमान कासरगोडांत डॉक्टर राजीव तारनाताल प्रोग्राम आसा म्हण सांगून मेसेज दिली म्हाका. हं. चमकलो जाल्यार थंय प्रोग्राम जायनी. हांव चिन्नान कसां केल्लें पळय, बेंगळुरा आसा राजीव तारनाथ, तूं ताका मेळटा जाल्यार मेळ्ळा म्हणलो. हं. हांव मग तागेलो एड्रेस घेतलो आनी सीदा चमकलो बेंगळुराक. बेंगळुरा वचून तो मेळ्ळो, भारी खुशी जाली ताकाय. तो सीदा तागेले ಗೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ म्हणता आशिल्ले ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ, ಹ್ಮ್. ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ म्हणताशिल्लो. मागीर तो म्हणालो तुका हांगा थंय खोड्याला दाखोवन बेंगळुरा येवन शिकता तूं, तुका हांव मेळटा की तो म्हळ्यार एकाडमीन तूं लायक पोजिशनार आशिल्लो, अध्यक्ष की तशें कसं की आशिल्लो, एडवायझर की तशें तो बिजी आसता आशिल्लो. म्हणजे ताका रेग्युलर क्लास दिवच्याक इनकन्विनियन्स आशिल्लें. तो म्हणालो पळय पंडीत रविशंकरालो शिष्य, सिनियर मोस्ट शिष्य NR रामराव म्हण सांगून आसा, तागे लागीं तुका पेटयता हांव. तो तुका नोट्स दिता, क्लास सिस्टमॅटिकली तुका दिता. तो खंयचे शिकयता तेच रागो आमी हांगा आमगेले घरा कडेन प्रॅक्टीस करुया. थंय प्रॅक्टीस करी, हांगाय प्रॅक्टीस कर, तुगेले वोकॅब्युलरी हें मस्त बिल्डअप जाता म्हण सांगून. वय जायत म्हाका रविशंकराल शिष्य मेळता तो म्हाका भारी खुशी जाल्ली. हो अली अकबर खानाल शिष्य, दोनी एक गुरू, दोग जाण शिष्य. सो दोग जाणां लागीं म्हगेलें एज्युकेशन कंटिन्यू जालें. म्हाका सार्थक जाल्ल्या बरें दिसलें. नाजाल्यार अरावंड 9.5-10 years थंय शिकला हांव थंय रामराव मास्टरा लागीं. वय जोशी मॅम, तुम्ही सितार वादन करता ती आणि त्या तुम्ही सान प्रायरी कितले समय एक सितार शिकलेन ती आणि एक रँक मेळका जाल्यार तुमगेले प्रयत्न कशे आशिल्ले, म्हळ्यार ताजे दिवस आमी प्रयत्न करता असल्यार शिकता असल्यार एक रँक पावच्या साध्य. सो कशें आशिल्लें तें एक क्षण? वृत्तीन हांव MCF जॉईन जाला जाल्यार नॉर्मली एक मनशाल्या हांत भितर कशें पळयल्यार तुमी सूक्ष्म जावन पळयल्यार वृत्ती म्हूण एक आसता, जाल्यार प्रवृत्ती म्हूण सांगून विंगड आसता. ती प्रवृत्ती म्हगेली म्युजिका सायडा आशिल्ली, सान दाखून म्युजिका सायडाक आशिल्ली. MCF वत्तनाय घर कडेन सितार वग्गी हांव जॉईन भारतीय विद्याभवनात जॉईन जाले सुद्दां सितार घेतला एक घेवन घर कडेन प्रॅक्टीस करता आशिल्लो कंटिन्युअसली. भारतीय विद्याभवनाक क्लास सांज वेळ 6 घंटे स्टार्ट म्हणून समजलें हांव 5 घंटे वचून बसून थंय प्रॅक्टीस करता आशिल्लो. म्हगेले क्लासमेट्स येता आशिल्ले जी ऑटोजी प्ले करूया म्हणून, तांगेले ऑटो प्ले करून हांव मस्त एन्जॉय करता आशिल्लो आनी शिकतय आशिल्लो. तशें तें 2 वर्साचे कंटिन्युअस प्रॅक्टीसान 2 वर्स शिकून 2 वर्सान ज्युनियर एग्जाम केलेलें, तांतू रँक मेळ्ळेलें म्हणून वय ताजे ऑटो म्हगेले फ्रेंड्स जाले आनी हांगा नाटका ग्रूप ते सकट आशिल्ले. तांणी म्हाका तो बश्या सोणी तुगेले सितारान तूं भितर घाल रे म्हणून सांगून आपोवन मोगान सकट दिता आशिल्ले. हांवें लायक तेचे घेवन करता आशिल्लें. वय आणि सितार सिकूक हेंचे एक प्राय इतले प्रायर सिकूका तशी कसं नाही कस की खंयचे प्राय सिकूक सूक्त जावन आसता? लायक क्वेश्चन एक्चुअली. इता म्हळ्यार नॉर्मली सन्न चेरडो दाखोवन शिकचें भारी लायक, जाल्यार सन्न चेरडो आसतना मॅच्युरिटी तितली आसना. त्या सितारान तूं जेवा म्युजिकान तूं संगीता खंयचेय सितार आसो, फ्लूट आसो, वायलीन खंयचेय आसो, तांत तूं दाखोवत आसत त्या मॅच्युरिटी चेरडोवाल्यान तूं उणें आसता. स्पीड गीड सकट प्रॅक्टीस करपाची पळय जाल्यार तें एक आस म्हूण सांगून आसा, एक जीव येवत तसले एक स्वर म्हूण सांगून आसा.
हं. त्या सकड चेडवाल्यान तेंच्या ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आसा ताका कसं म्हळ्यार तुका एक्सपोजर जावका तांगेले प्रॅक्टीस जावका दोन्ही जावका जाता एक्सपोजर म्हळ्यार हांव प्रोग्राम एक्सपोजर म्हणून सांगून कन्सिडर करना हं. लायक एक आर्टिस्ट आलो घरकडे बसून वाजूचे एक्सपोजरच कित्याक म्हळ्यार ताण दाखोवत तसले वेरिएशन्साक आनी रेस्पॉन्ड करचें त्या सकड आसता त्या सकड आसल्यार तांकां वयर येवच्याक हें आसा चेडवाल्यान भितर कशें आसा म्हळ्यार तांणी एका शिकून 10th स्टँडर्ड येतना ते एक तांगेले एक पडाव म्हळ्यार एक लेवल म्हणटाचे तेन्ना एग्जाम लाग गेल्या म्हणून सांगले जाता पेरंट्सांक शिक्के टेन्शन सुरू जाता चेडवांक त्या टेन्शन ट्रान्सफर जाता तांणी शिकची स्लोली म्हापशी पडता एक जाल्या नंतर PUC जाल्या नंतर PUC एग्जाम तशींच नंतर BE का BTech का MSc तुगेले मेडिकल का एंट्रन्स एग्जामा बसूका तें टेन्शन चड जाता शिवाय म्युझिक चिक्के म्हापशी पडता एक वेळ म्हापशी पडलेले अपास मुखार येवका जाल्यार तांगेल प्रयत्न जावका तेन्ना प्रवृत्ती तांगेल तशी आसा म्हणजे जाल्यार जाता आम्ही फोर्स करून गेलो जाल्यार त्या मुखार सून वचचे ना त्या म्हळ्यार तांकां त्या जाल्यार सुद्दां काम मेळटा आनी विंगड कडेन तांगेल विंगड तें एक रिस्क आसा रिस्क म्हळ्यार ते एक प्रॉब्लेम आसता त्या सोडल्यार सान्नपणार शिकचें लायक सेकंड लेवल कशें म्हळ्यार तुमी एक जॉब जाल्ले सत्ताक एक जाग्यार तुमी परमनंट जॉब करपाची म्हणून सांगून तुमगेल्या मनांत आसा म्हणजे तेन्ना स्टार्ट केल्यार ते बेटर मुखार वचची चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी जेन्ना स्टार्ट केलेलें हें कशें म्हळ्यार पेरंट्सान स्टार्ट केलं पेरंट्साल सपोर्टान पेरंट्साल पुश्यान येवत तसलें म्युझिक सान्नपणाचें जॉब जाल्या नंतर करचें सेकंडरी तांगेले स्ವಂತ तांगेले. इष्टारी वय आसक्ती वय हें दादले दादले म्हळ्यार तांकां बायल मनशांक कसं म्हळ्यार भायर दाखोवन येतली चेल्ली ती व्हडीक जावन हाऊस वायफ जाल्या नंतर स्टार्ट केल्यार तेवय तशींच ब्रह्मणा लोटू आसता तशें तांकां मुखारसून वच्चाक अनलिमिटेड टायम आसा कितलेय वर्स थंय शिकयता की 5 वर्स भितर शिकून काडका 10 वर्स भितर शिकून काडका तशें कसं न्हय ना आनी त्या ह्या वय घरकडचें वातावरण त्या म्युझिकाचें जाता वता स्लोली तर तें इम्पॉर्टंट अनेक हांव इम्पॉर्टंट अनेक एक तुमकां इंट्रस्टींग विशय सांगता म्हणजे जाल्यार अनेक हांव पळयलें हांव NR रामराव मार्शाल घरकडे सितार प्रॅक्टीस घेता आसतना कथक डान्सर माया राव म्हणून सांगून तुमी आयकून आसच्या पळय ती आयली मास्टर म्हणालो इವರು निम्मवरे म्हणालो वैऱ्या म्हणाली वय म्हणल्यार आमची गेली म्हणून सांगून कळ्ळें तिका तू क्लास जाल्या नंतर बेगीन लोटयो हांव तुका एक सरप्रायज दाखयता म्हणाली जायतं म्हळ्यार क्लास जाल्या सता मास्टर यू कॅन गो विथ हर म्हणालो थंय गेलो घरकड तिगेले घरकड आपोवन व्हेलें तिणें घरकड आपोवन व्हरून बामणान दाखयलें हेच म्हगेलें सरप्रायज तुमी अर्द घंटो बैसाची हांव मागीर उलयता म्हणाली जायता म्हळें तो कडेन पळयल्यार सितार वाजयता लायक सितार वाजयता तो लायक सितार वाजिल्ले मागीर हे राग ते राग आमी डिस्कस सकड केल्ले मागीर माया राव वापस आयली मागीर हांव सरप्रायज म्हळ्यार कसो लायक म्हळ्यार तो 60 वर्स रिटायर्ड जावता ताका म्युझिक टच ना एक टायप ऑफ म्युझिक हेटर असो आशिल्लो म्हळ्यार म्युझिक म्हळ्यार जायना म्युझिक आसलें तो वता आशिल्लो उठान तशें आशिल्लो हें जाल्या नंतर म्हगेले मास्टर लागीं सितार शिकच्या सुरू केलो ताणें 60 वर्स नंतर ताणें सितार शिकच्या सुरू करून त्या नमुने चंद वाजयता सितार भारी लायक वाजयता 2-2.5 वर्साचे सितार शिकून 2-2.5 वर्स रेग्युलर घरकडे 2-2 घंटो सितार वाजयता बसता घेता माया रावाक आश्चर्य म्हगेलो बामण अशें आशिल्लो अशें जाला म्हणून एक अशें उलटा करेक्ट सो तो हांव सांगचें सांगून तुमगेले भितरी शिकूं का म्हणून सांगून आसल्यार तुमकां एज लिमिटेशन ना सितार शिकचें स्टार्ट करच्याक तुम्ही आता सांगताना कळता म्हळ्यार सान प्रायरी हांव निमगेल म्हळ्यार खंयचे प्राय सूक्त म्हणून सान प्रायरी सिकून नांव केलेली आसा ती जाल्यार ते एक आसक्ती आसून ते एक 60 प्रायर सिकून सितार वाजयता आसा म्हळ्यार प्रत्येकल्यांक एक कळका म्हळ्यार आसक्ती इच्छा आसल्यार एक मन जाल्यार खंयचे प्राय मुख्य जायना खंयचे प्रायर आमी साधक करूं तू सान प्रायर आसतनाचे अनेक रिस्क म्हणून सांगून असं कसं करचो आतां पेरेंट्स तांगेले फोर्स करून चेडवांक पेटयताचे चेडवांक एक 2 वर्स जेव्हा शिकले जाता तांकां एक उमेद आसा म्हगेले चेडू इतले शिकला म्हणून सांगून परत दाखोवका म्हणून सांगून तांणी प्रेझेंटेशन करचाक स्टेजार आपण हाण तागेले कारण पद म्हणूच की माझे पकवाद बिवाचे सकड करयताचे कोरोना जाल्लो जाता ताका एप्रिशिएशन मेळटा त्या एप्रिशिएशन जाल्लें जाता ताका चिकेच मेगेल जाल्लें म्हळ्यार सकड एक हें येता पळय तेन्ना तांगेलें तें स्लो डावन जावचें स्टार्ट जाता तें रिस्क जायना तशी पेरंट्सान पळोवपाक तांणी नावांकीत आर्टिस्ट सालवट्टू घरकड बसून तांगेले बैठका वट्टू शिकल्यार ताका वयर येवच्याक लायक स्कोप आसता
स्टेजार बसून पब्लीक परफॉर्मन्स दिलसो तर तांकां म्हाका तेंतो येवचे चान्सस म्हळ्यार हांव लायक लेवला आयला म्हणून सांगून एक हें जावचे चान्स तेन्ना ग्रोथ तांगेलो ಸ್ವಲ್ಪ उणी जावचे चान्सस रिस्कस तें जायना तशें पळोवंक घेवचे पेरंट्सांले रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता मास्टर जावन हांव म्हगेल्या स्टुडंट्सांक सांगता त्या सकट विशय सांगता अशी न्हय तशी न्हय म्हणून सांगता म्हळ्यार हांव म्हगेल्या सुमार सकट विशय तांकां त्या सकट हें करता आसता तांकां कन्सोल करता आसता कोण केल्यार लायक चेडवां आणि तुम्ही कन्नड तुळू कोंकणी रंगनाटकाके तुम्ही राग संयोजन केलं ಹಜ್ಜೆ एक अनुभव सांगेत की वय म्हगेले रंगगीतेಗಳು आनी सकट आशिल्ले तसल्याक म्हगेल कोडुगे म्हळ्यार म्हगेले कोडुगे घेतिल्ले तसले मनीस सांगताचे कशें म्हळ्यार एक पद सांगतना कशें म्हळ्यार ताका एक पर्टिक्युलर वे आस मेथड आस घालची राग मेथड म्हणून सांगता मेथड म्हाका कशें कॉम्प्लिकेटेड कसं न्ही ना हांवें एक जस्ट एक सेंटेन्स सांगता आमगे कशा लघुशास्त्रीय संगीतांत त्या सिस्टमाक काकू म्हणटाचे काकू म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एकलो मनीस रमेश म्हणून तरी रमेशू आजी उडपाक चमकलो एक सेंटेन्स रमेशू आजी उडपा चमकलो म्हळ्यार रमेशू कसले चमकलो सतीशान वचूंक आशिल्लो न्हय तशें क्वेश्चन रमेशू आजी उडपा चमकलो काली वचूंक आशिल्लो न्हय म्हणत रमेशू आजी उडपा चमकलो कोड्याला वचूंक हांगा पुत्तूरा वचूंक आशिल्लो उडपा चमकलो म्हणत रमेश आजी उडपा चमकलो म्हळ्यार चमकलो मात्र काली वचूंक आशिल्लो मात्र येवंक आशिल्लो न्हय प्रत्येक खंयची स्ट्रेस दिताची ताजे वयरी रागाचे भाव चेंज जाता रंगगीतेಗಳು ಅಂತ कसं म्हळ्यार आमी प्रेझेंट करतना ऑडियन्साक हांनी ऍक्ट करून दाखोवचे जायना तेल विशय तांचे भितर सांगता पडता एक रूख आसा एक ताजे सुत्त घुंवताची फ्लो उदका फ्लो आसा त्या सकट दाखयता तांचे भितर दाखोवचे जायना स्टेजार हाण दाखोवचे जायना हांगेले एका हावभावान सांगका तें जायना म्हणून समजल्यार आमी पद्यांत पद्या राग घालेलो सिस्टमांत तें इनकॉर्पोरेट करून सांगता जाता त्या निमित्त रंगगीतेಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ तांतूची त्या पुरा ऑनेस्टली प्रयत्न करून पुरा पद्यांत घाला हांवें आनी तांकां ते म्हाका बरोवन दिल्ले पद्य बरोवन दिल्ले दुंडीराजू तसले सकट हांणी बरोवन दिल्ले आसता ते पद्य सकट तांकां सकट भारी खूश जाले कितले म्हळ्यार रियल प्रेझेंट केल्या म्हणजे जाता आसा म्हणून सांगून वय त्या सिस्टम अडॉप्ट करता हांव नॉर्मली सकट पद्यांत आणि आता फेब्रुवारींत चल्लेला शतवाद्य शतनम त्या एक कार्यक्रमांत तुम्ही भाग घेतलेला आसा सो हाजी एक अनुभव आणि हाजी एक संतोषाचे क्षण आमगेला आयकोप्यान सांगीत की ಖಂಡಿತ ತಾಂತೂ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ सकट हांव पळयल्या फॅन्टॅस्टीक म्हळ्यार 10 जाल्यार म्हाका दिसता हांव शिकिल्लें सादारण म्युजिकांत 5% ना म्हणल्यार म्हण कितें म्हळ्यार तांत कसकसान सकट इनकॉर्पोरेट करचा जाता म्हणून समज आमकां आयडिया ना तसले नमुन्यांचे जाला प्रति एकल्याल कॉन्ट्रिब्युशन तितली छंदस कर्नाटकी सिस्टमाचे वदला इवन मोस्ट रूरल एरिया दाखवून येईल तसले केलो इन्स्ट्रुमेंट्स प्रिमिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स तेवूय यूज केला आणि नरसिंह नायक मामू आणि तांचे सकट म्युझिक डायरेक्शन केल्लें सगळें तें इनकॉर्पोरेट करून केल्लें आसता तांचे भितर तें एक्चुअली एनरिचिंग एक्सपिरियन्स आनी तें वंडरफूल तांचो वर्ड्स मेळना एक्सप्लेन करचें तितले लायक जाला प्रोग्राम तें म्हाका प्रेझेंट केलेल्या पशी हांवें भितर घेतिल्लें तांचे भितर चड आसता तशें दिसता म्हाका तितलें म्हणटा एक्सपोजर जाला तांगेलो म्हगेल को आर्टिस्ट जालो तितले लायक जाला तुम्ही उलयतना कळटा म्हळ्यार आमगेल स्वाम्यांक एक गौरव दिवची व्हड एक वेदिके तांचे पूरे वादन एक समयार्थ एक खुशी पुरा चॅनल डायरेक्शन एकची जाल्यार आमगेल ओट्टू वाजितले तशी कशी केल्लें म्हण सांगून आमी पळयल्यार अरे तशें तें येता खुशी फिलिंग आणि तुम्ही वृत्तींतू इंजिनियर जावन काम केलेलें आसा प्रवृत्ती तुमगेलें सितार वादनय आसा आता तुम्ही मळयलेच उलयत आसतना मस्त एक घट्ट आसता दादले मनशांक केलो घट्ट बायल मनशांक एक घट्ट जाल्यार त्या निर्वहण करून मुखारसून व्हरचें मस्त मुख्य जावन आसता तशी तुम्ही हे दोन्ही वृत्ती प्रवृत्ती कशी एक निर्वहण केल्लें प्रवृत्ती स्ट्रॉंग आशिल्ले निमित्त त्या मातशी पडच्या वच्चे न्ही म्हाका
प्रॉब्लेम जाल्लो म्हळ्यार म्हळ्यार खंय हांव हांगा दाखोवन गुजराताक शिफ्ट जालो 2006 हं. 2006 दाखोवन 2018 ताईं म्हाका गुजराता आशिल्लो पिरियडान तो 12 to 13 इयर्सान तो म्हाका म्युजिका सायड एक्सपोजर ಸ್ವಲ್ಪ उणी जालें थंय सगळें म्युजिका एक्सपोजर ಸ್ವಲ್ಪ उणें आसा त्या हांव चमकलेल्या एरियांत जामनगर एरियांत ಸ್ವಲ್ಪ उणें आसा हं. तशें म्हाका म्युजिका एक्सपिरियन्स उणी जाल्लें जाल्यार थंय कशें जालें म्हणल्यार थंय एकली सितार शिकयताली मॅडम आशिल्ली हं. तिगेले घरा आयतार यो म्हण सांगून तिगेले स्टुडंट्स आलोट बसोन त्या स्टुडंट्स आलोट हांव सितार वाजयता आशिल्लो तांणी म्हगेले शिकता आशिल्लें तांणी शिकची क्रम हांव एडॉप्ट करचें ट्राय करता आशिल्लें त्या सगळें करता आशिल्लें त्या पिरियडांत हं. जाल्यार ह्या नमुन्याचे कसं ते प्रोग्राम आयकुचे नवे हॉड आर्टिस्टल प्रोग्राम आयकुचे जेवो तसले कसं ना कसं आसल्यार युट्यूबार ते टीव्ही गिवी सगळं आयल्या हं. तशें म्हाका युट्यूबार हें सगळें पळोवचें आयकुचें सगळें लायक एनरिचमेंट जाल्ला जाल्यार लायव्ह एक्सपिरियन्स म्हाका थंय नाशिल्लें म्हळ्यार मेग्गेल सिताराचे डायरेक्ट टच त्या टायमार उणी जालें हं. 2018 नंतर अबा सांग कोड्याल आयलो सो कोड्यालाक जाय जाल्यार इतलें आसा एक्सपिरियन्साक तुमी क्लासिकल म्युजीक जावं म्हणून समज जाल्यार कितलेय आयकुच्याक स्कोप आसा आर्टिस्ट आसाची इंटरॅक्शनाकय आसा टच दवरून घेतल्यार पुरो सरस्वती मग आता कशी करता म्हळ्यार तुमी एक वेळ सोडली म्हणून सांगून जाल्यार 7-8 वर्सां सोडली म्हणून सांगून जाल्यार ती कांय बेजार करना तुम्ही सरस्वतीला सुरवे आराधन केल्ली मुख्य कोर्ण केला म्हणून जाल्यार सोडलेलो पिरियड जावन आयले नंतर तुमकां ऑटोमॅटिकली तो सुबे आशिल्ली तशी करून दिता मागीर मुखार सुचाक त्या करून घेवची तुमगेलें काम तितलेंच प्रवृत्ती असल्यार मात्र जाता ना म्हणजे जाल्यार त्या सोडून जाता थंय नाकून विंगड जाता मागीर उपास येवन तेच फ्लोक जॉईन जावंक जाल्यार ती सरस्वती तुमकां कॉपरेशन करता हे सगळं दितात खुर्ची मात्र आमगेलें काम केल्यार जाता आणि तुम्ही आकाशवाणीन थंय संगीत गायन केला आणि थंय सितार वादन हे केलेलें एक होडपण आसा सो खंयचे होड एक आर्टिस्टा लोट तुम्ही स्टेज वांटून घेतलेले आसा आर्टिस्टां पैकी मस्त पुत्तूर नरसिंह नायकू पांडुरंग नायकू मागीर शंकर शांबागू चंद्रशेखर किदलाया तांगेल सकड हांवें 7 तांत भितरी दिल्ले आनी तांगेल पर्सनल केलो पर्सनल प्रोग्रामाक हांव वचून सात म्हळ्यार तांणी प्रितीन आपयताची यो येव येत म्हूण सांगून येव येता म्हूण सांगून जालें म्हणून थंय वचून तांगेलो 7 दिवन केलेलें आसा तें लायक एक्सपिरियन्स बेंगळुरा आशिल्लें फॉर एग्जाम्पल बेंगळुरा आशिल्लें तेन्ना म्हगेलो माश्राल पूतूय पंडीत रविशंकरा लागीं शिकता आशिल्लो तो चायल्ड प्रोडिजी म्हळ्यार 7 वर्सां प्रायर ताका म्युजिका एक्सपोजर आशिल्लें म्युजिका नॉलेज आशिल्लें सितार धरचें चूक केलेलें ताणें पंडीत रविशंकरा तशें लायक हा तूं बार लायक वाजयता तागेल प्रोग्रामाक साती म्हळ्यार तंबूर मागशीच्यान बसून तागेल क्लोज स्टेजार बसून तागेलो टूची आयकुच्याक मेळ्ळा मेगेल माश्राले आकाशवाणी प्रोग्राम असल्यार ताका मातशें कशी आपण वर्तची आशिल्लो पंडीत रविशंकराल प्रोग्राम्स आसा म्हणून सांगून जाल्यार लायक अशोका बँकवेट हॉल तशें सगळें चौडया हॉल तसले कडेन प्रोग्राम आसा म्हणून सांगून जाल्यार मास्टर पास घेवन दिता आशिल्लो तागेले तांत भितर वता आशिल्लो हांव तशी हरिप्रसाद चौराशियाले जाकीर हुसेनाले प्रोग्रामान सकाळ जातना मास्ट्रो फोर्स करून बसयत आशिल्लो तूं लागीं दाखोवन आयकूंक जाल्यार बस तंबूर वाजी तशी प्रोग्रामाक तंबूर वाजून बसून हांव तांगेले हें घेतलें आसा तांगेले म्हळ्यार एनरिचमेंट करचा मस्त हेल्प जाला म्हाका तें आकाशवाणी प्रोग्राम्सान तुका कशें म्हळ्यार केलो म्हाका उडगा सुवर्चित असल केलो इव्हेंट्स म्हळ्यार केलो म्युजीक डायरेक्टर्स लायक H.K. नारायणा जावो मैसूरानंद स्वामी जावो कशें आसा म्हळ्यार सितार आसा म्हूण सांगून कळ्ळें ताका सितारा जावं जाल्यार केलो पीसस एक्स्ट्रा तांत भितर सेसून तांणी दिता आशिल्लें तशें तांगेलें उडगा सारवर्चित असल एक्सपिरियन्स H.R. लीलावती कशें म्हळ्यार तिगेले म्हाका सितारार पळयलें जाता ती म्हणत आशिल्ली नीन सितार ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಗಿಡಪ್ಪ ನೀನು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ म्हणून आपण पद म्हणेश करीत आशिल्ली लीड पद्य म्हणचे स्कोप दिता आशिल्लें म्हाका मस्त तांतूं दोनीन तुवें म्हगेले एक्सपोजर आशिल्लें आकाशवाणींत तशें हांव म्हळ्यार एक तांगेल अनुभव आमी घेवेत ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕೇತ್ एक ವೇದಿಕೆಂತೂ आमगेले एक प्रतिभे एक अनावरण करूक एक वाट मेळटा आणि तुम्ही आता गुरु जावने चेडवांक शिकयता आसा ती तशी एक कसन एक तांकां एक संदेश एक गुरु जावन तुम्ही कसन एक आत्ता एक चेडवांक पोषकांक सांगूक इच्छपावता ती म्युजिकांतू गुरु जावन वय
गुरु म्हणाल मस्त व्हड विषय जेव्हा आम्ही एक लेवला पावलींची म्हूण सांगून एक खंडीत नज इथं म्हळ्यार संगीत म्हळ्यार सागर शे आमकां मेळटा तसले एक चमचे उदक संगीत सागरा कितली केस आमकां मेळटा तसले मेगेल जेमचे होडा तुगेल जेमचे सान म्हणून सांगून फायट करचें तो मिनींग ना आनी प्रकृतीची व्हड संगीत हे संगीतगार प्रकृती मेन प्रकृतीचे मुलं कशे पळय फॉर एक्झाम्पल झाड वसंत ऋतून फूल सोडता ग्रीष्म ऋतून सकल पडता प्रकृती कशी होती वसंत ऋतू ग्रीष्म ऋतू म्हणून सांगून प्रकृती ताजी शिकयता प्रति अंक ते रिसेप्शन्स आमकां आसा म्हणून सांगून जाल्यार तेन्ना ऑटोमॅटिकली म्युजीक एनरिचमेंट जाता आमगे लायफ कशें जालां म्हळ्यार हे बसा सावंड फॅक्टरी सावंड हाजी सावंडा निमित्त आमगेलें तें सावंड उणी जाता गेलां आमगे लायफांत तें उणी जाता गेलां रुरल एरियाक आतां चमकले तुमगे फ्रेंड एकल्यान उलोवन घेवचें न्हू एकल्यान चलोसून घेवचें विंगडो आसा अंत भितर मेळल तसलें तें एकल्या आमी एकल्या उलोवन घेवचें एकल्या हेल्प करचें तशें नेचर आसता तें ऑटोमॅटिकली तुमगेलें आंगान तो रिदम बिल्डअप करता त्या रिदमाची म्युजिकाची बेज थंय नकुनूच त्या सावंड एक सान वट्टांतल्यान पास जाता ते एक सावंड विजलिंग सावंड येता ताजे निमित्त फ्लूट जाल्ले तशें सगळें एक इन्स्ट्रुमेंटाचे इनोवेशन जाल्लें इन्स्ट्रुमेंटाचे तसल सकट हाजे निमित्त सो आमगेलें म्युजीक प्रकृती निमित्त जाल्लें तसलें तें आमकां गोत्त आसल्यार आमगेलें हड्डपण तातूंत भितर दिसना आमकां काय सकळ प्रकृती आशिल्लेंच आमी रिपीट करचे शिवाय आमी कसांनी नवेंचे कसांनी रिपीट सांगच्या कसांनी ना संगीत शास्त्र आमकां बातखंडे पलुस्करान की बरयलें सकळ पुस्तक आसा त्या पुस्तक बदल्यार तातूंत भितर कळटा म्हाका गोत्त ना तें कितलें आसा गोत्त आशिल्लें कितलें आसा 1% आमकां गोत्त आसना कितले कसं तांणी बरयलें तसले विशयांत केलो सकट स्पेशल हें आसाची तें पळयल्यार 1% आमकां ताजी नॉलेज ना शिकूंक जाल्यार आमगे एक लायफ पावना मस्त पळय तें आमकां कळले नंतरच स्टुडंट्स जाले ऍक्च्युअली अभिवृद्धी जाता कळ्ळें तें कितली बग्गी कळटा की तितली बग्गी त्यांनी व्हड संगीतज्ञ जावचा चान्स आसा म्हळ्यार आमी खंयचे एक आतां मेळ्ळें तुमकां आतां एक स्टेज प्रोग्राम चेडवान दिता ना हांव मस्त कळ्ळलो म्हाका मस्त एक क्लाप्स मेळ्ळे तुमी ऑलरेडी उलयता म्हणून त्या एक मनोभावाक येन अशी आनीक सिक्कू आनीक शिकचे जाय न्ही म्हणजे तसले एक मनोभाव आसल्यार चेडो आनीक मस्त वैरवचा साध्य म्हणजे तुमगेल्या उतरांत कळटा जोशी मॅम आतां आमी उलयता अशी जनांक एक अंत आनीक आसक्ती येवक वೀಕ್ಷಕಾಂಗ್ गेले म्हणजे खातीर शास्त्रीय वादना ಮೂಲಕ तांकां आनीक हाजे कडेन तांचेक आमगेले इच्छ जावन आसा तशें शास्त्रीय वादन आमगेले वೀಕ್ಷಕಾಂಗ್ गेले खातीर एक ताजी खंयचे एक पद वाजून दाखयत की खंडीत आतां शास्त्रीय वादन तुमगेल्या मुखारी
बा म्हाका ऐकता ऐकता इतलें एक रोमांचन जाल्लें की एक ते सितार, तबल, ते एक जुगलबंदी, शास्त्रीय वादन, एक खंयचेय वत्तड आसला री कसने एक आमगेले कसने कश्ट असला री एक असल वादन संगीत ऐकल्यार पूर धूर वता म्हणच्याक हांव एकत साक्षी जावन आसा. तुमकांय वीक्षकांक मस्त खुशी जाल्ले एक ते एक अद्भुत शक्ती आमगेलांत एक प्रसार जाल्ले म्हणच्याक एक हांव तुमगेलांत साध्य जाल्ले म्हूण लेखता. तशी तबलांतू साथ दिल्लेले आजी आमगेले रमानंद चुरी माम. आमी पूर जन ऐकलेची एक नाटकांतू कोंकणी अशा पुरो आणि कन्नड रंगभूमींतू मस्त साव कोरनू नाव पविले रमानंद चुरी आणि दोन्ही गडी हसून काडी आणि मळ्ळेल फूल ह्या एक ख्यातीचे रमानंद चुरी मम्मला नत्तू गुरुदास चुरिया आजी आमगेल संघात विश्व कोंकणी केंद्रांतू तारनाथ जोशी मम्माला एक सितार वादनाक साथ दिलेला आसा. एक अद्भुत प्रतिभे आणि मस्त एक संतोष आणि एक सार्थक क्षण कोण दिलेला आसा आमगेल्या वीक्षकांक. तारनाथ जोशी माम आजी आमगेले एक विश्व कोंकणी केंद्रांतू संगीत संवाद ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू तुम्ही आजी आयिल आसा आणि तुमगेले एक प्रत्येक क्षण म्हळ्यार एक संगीत अशा पुरो एक सितार वादन अशा पुरो ह्या पुरांत तुम्ही बिझी असता ते जाल्यार एक आमगेले एक विश्व कोंकणी केंद्र येवन एक संदर्शन कार्यक्रमांत भागी जाल्लेंती तुमका विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन आणि आमगेल पुरे वीक्षकाल तर्फेन धन्यवाद सांगता. तुमकाय आता गुरुदास चुरिया मामू आजी आमगेले एक संगीत संवाद कार्यक्रमांतू तबलांतू साथ दिलेले आसा. तुमकाय विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन पूरक धन्यवाद सांगता. एद्दोळवरेन संगीत संवाद ह्या एक संवाद कार्यक्रमांतू तारनाथ जोशी मम्माले ओटो चल्लेले संवाद तुम्ही पुरा जणांनी पळयले. हे संवाद कार्यक्रम प्रत्येकल्यांक इष्ट जाल्ले म्हूण हांव लेखता. हे कार्यक्रम इष्ट जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तशीच विश्व कोंकणी केंद्राचे प्रत्येक कार्यक्रम पळयता राबा. धन्यवाद.